भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो हो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजातावन अर्गां दिताव. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादान तुवें भरलें आसता. हो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थबरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर कामांचेर तुजें मोलादीक बसावंक घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आश्र्याखाल राखून व्हर. सर्व अवघडांतली आनी हेर अनाहुतांतले आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमचे देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळ्याची जर सर्वांच्या काळजांक उर्बेन भरून दी. तुजी आमोलीक काकुळत संवसाराच्या मुल्यान वाळून दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परजळून दी म्हूण आमी मागतांव. हे मागणें आमी करतांव तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अती मोगाच्या पुताची. आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या
आशा वा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 4 30 आणि 8 तावन 40 आणि 4 पर्यंत. सिनागोगांतलो भायर सरून जेजू सिमावच्या घरा गेलो. थंय सिमावची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरसी उबे रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येतना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसली तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरसी हाडली. हर एकल्याच्यार ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केले. सबारा भितरले देंवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरून गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतच नर मनीस नातलेले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरून गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हूण तांणी तांकां आडोवंक पळयलें. पूण तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांती देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. आनी उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. थोडे अधिकारांत हुद्द्यार आसले व्यक्ती तांकां लाबुल्ले अवदेंत बरीं कामां करन नव्या जाग्याक वर्ग जातना ताच्या मोगाच्या व्यक्तींनी तो आमकां जाय म्हूण ताच्या वयल्या अधिकारींक पत्रां बरोवन ताका मुखल्या जाग्याक वसनातले बरी करन सर्व बरें आमकांच जाय म्हणलो स्वार्थी मनोभाव दाखोवचो आमी पळयला. आयचे वसाप आमचें वर्तन कशें आसा तें एका आरशा बरी आमकां दाखयतात. आयच्या वचपांत देवाची वळख दिल्ल्या व्यक्तीक चिडकोन लोबदोन रावचें आनी त्या निमती वांटे जावचे संदर्भ कोरिंतकारांक समजोवन आमी देवाचे सेवेक आनी सहवावराडी मात्र म्हूण सांब पावलो तांकां समजयता. सुवार्थेंत जेजूचें बरेंपण ताणें गूण करचें तें पळोवन ताणें आपणाक सोडून वचा जाय म्हणून लोक ताका आडायतना हेर शहरांकी देवाच्या बरेपणाची वळख दिवंक जाय म्हूण सांगून तो फुडें सरता. आमी जेजू बरी खरे निस्वार्थी मिशनरी जावन सर लोकांची सेवा करून ताची बरी खबर परगटूंक आयची वचपां आमकां प्रेरण दितात. जो कोण दुबळ्याक दिता तो देवाक दिता. हेरां मुखार म्हजें नांव गौरव आनी मर्याद सोडोवंक करच्या कसल्याच कामाक देवा मुखार व्हरतें मोल ना. आमची कामां निस्वार्थ आनी बऱ्या चिंतपाची आसल्यार ताचें इनाम आमकां मेळटलें. देवा खातीर आनी पेल्याच्या बऱ्या खातीर केल्लीं हर एक कामां आमकां ससनाचे जिणेक उपयोगाक पडटलीं.
देखून आमकां संवसारांत आशिल्ली सर्व दुबळिकाय पिडा कश्ट निवारूंक जायना तरी आमची ल्हान ल्हान बरीं कामां अंधकारांत पेटयल्ल्या दिव्या बरी काळोखाक दुर्सोंच्या बदलाक आमचे संगी आसुल्लो क्रिस्ताचो उजवाड फांकय जाय. आमच्या स्वार्थाक केल्लीं कामां आज हेरां मुखार परजळटात आनी थोड्याच दिसांनी पालवतात. आमची बरीं कामां संवसारीक कसलोच फळ दिनातल्यार ससनाचे जिणयेंत ताचो परिणाम विशेश. सांजुजेक बुधवाराचे मागणे. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सडवणदारा जेजूचे आनी ताचे माये मरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें भाग्यवंत जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्खे पवित्र सभेचो, आमचे दियेसेजेचो आनी आमच्या गांवचो फिरगजेचो शारोती जावन नेमलोय. ताच्या आदारान सडवणदाराचें जिवीत आमचें थंय वाडत वचो आनी समेस्त मनशांक ताची सडवण पावो. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळोवंक आनी समेस्त वावराड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हे भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या वडपणा खातीर, तुजे विनतेचे पदवे खातीर आनी तुज्या आपुरबायेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पोस्को बाप जावन विंचून काडिल्ल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळवंत पती जावन तुका विंचून काडिल्ले मरये मुखार हांव तुका आज म्हज्या कुटुंबाचो आनी म्हज्या सर्व वस्तूंचो मोगाळ मजतदार आनी पातणेचो पालक म्हणून विंचून काडटा. आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण तिरनिचेव करता. आतां तुज्या मानताच्या आसऱ्या खाल म्हाका काणगे आनी म्हाका दवर तुजे संगी म्हूण हांव तुजे लागीं लालयोन मागतां. हांव सदांच तुजो चाकोर म्हणल्या परी सर म्हज्या करण्यांनी म्हाका कुमोग कर. जेजू आनी मरये कडेन म्हजे पासत विनंती कर आनी भोवकन म्हज्या मरणाच्या तणीर कळनासतना म्हाका बुजवण आनी बोळ दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. बाळोक मोरयेक नोवेनाचे मागणे. ए बाळ मोरये, सरस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी साबार देन्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोश पावतांव आनी देवा बापाक अर्गां दितांव. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडतांव. हांव सोम्याची चरणदासी म्हूण प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण कालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी धराळ आशिर्वादां मागोवन धाड. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मरये, तुजे बरी कालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी.
सर आमच्या कश्टा दुखांत विघ्न अनवरांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. ए बाळ मरये, तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करतांव. कशीं फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आमच्या बोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या खऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी शगुनी जिनियेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागतांव. आमेन. सर्वेस्पर देवाक आमी अर्गा स्तुती गीत गावया. कीर्तन 90 आनी 2. सर्वेस्पराक अर्गा दिवंक फावो बोव वर्त्या देवा, तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो, रातभर तुजें विश्वासीपण गाजोवंक फावो. सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान, किन्नरेच्या मधुर नादान तुजी कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केल्याय. तुज्या हाताच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. कितली वर्ती कृत्यां तुजी सर्वेस्परा, कितल्यो गूढ तुज्यो येवजण्यो. मूर्ख मनशाक हें कळना, पिशाक तें समजना. नश्टे मनीस तणा बरी किर्लती जाल्यारी आनी खोट्या मनशांचें नंदन जायत जाल्यारी सासणांक तांचो नाश जावंक तांकां निर्मिल्यात. पूण तूं सर्वेस्परा सासणाक बोव व्हरतो. पळय कशे तुजे दुस्मान सर्वेस्परा, पळय कशे तुजे दुस्मान नांच जातात. सर्व खोटे मनीस दुस्पटोवन पळापळ घेतले. रान बैलाचें बळ तूं म्हाका दिताय, उत्तम तेलान तूं म्हाका मागताय. म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या दुस्मानाचो नाश देखच्या, म्हज्या कानांनी म्हज्या खोट्या वैरींच्या निर्भागाची खबर आयकल्या. नितीवंत मनीस खाजराच्या माडा बरी फुलतलो, लेबनोनाच्या देवदारा परी वाडतलो. जांकां सर्वेस्पराच्या घरांत लायल्यात ते आमच्या देवाच्या आंगणांत फुलतले. म्हातारे प्रायेर ते फळां दितले, रोसरोशीत आनी समृद्ध ते आसतले. सर्वेस्पर नितीवंत म्हूण ते परगटतले. तो म्हजें खडप, कसलोच अन्याय ताचे थंय ना. ह्या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयण्यां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. बाळोक मरयेची धाराळ आशिर्वादा सर्वांचेर आशेव्या. सर्वेस्पर देव सकड जाग्यांनी सर्वांच्या घरांनी सुख शांती समृद्धी फावो करून दी म्हूण सांगाता मेळोन आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. सप्टेंबराची 6 तारीख सा एल्युथेरियस. भाग्यवंत मनीस मालगडो बापय एल्युथेरियस आपल्या सादेपणान आनी अंतस्करणाच्या नितळायेन नांवाडला. इटलीच्या स्पोलेटोन सा मार्काच्या मठाचो अधिपती जावन ताका विंचलो. देवान ताका अजापा करचे विशेष देणें दिल्लें. एक फावटी माजरीच्या कोवेंतान तो रावल्ल्या वेळार रातीचे खोट्या आत्म्या वरवीं कश्ट भोगच्या एका चेरक्याक ताचे जतनेकाल दिलो. एल्युथेरियसान ताची जतन घेतल्या उपरांत त्या चेरक्याक खोट्या आत्म्याचे उपद्र रावले. आतां भुरगो देवाच्या सेवकां मदें आसा देखून सैतानाक ताचे लागीं येवंक धैर्य ना म्हणटा तो. पूण थोड्या तेंपान सैतान त्या भुरग्या थंय येवन आनीकी चड पिडापीड दिवंक लागलो. आतां मठाधिपतीक आपली चूक समजली. मठाच्या सगळ्या सांद्या सवय मेळोन परत भुरगो सैतानाच्या बांदपासांतलो सुटता पर्यंत उपास करून मागणें केलें.
पास्काच्या आदल्या दिसा सांग ग्रेगोर वर्त्या पापाच्या अस्कतकाये वरवीं कांयच उपास करूंक जावंक ना देखून देवान आपणाक भलायकी दिवच्याक आपणे लोकां सवे संभ्रमाच्या प्राचिताच्या पुरशावाक मेळच्याक मागोवंक ताणें एल्युथेरियसाक आपणा सवे अंद्रूचे इगर्जेक आपोवन व्हेलो. एल्युथेरियसान दुकां गळोवन जायतें मागलें. पापा साहेब इगर्जेतावन भायर येतना ताका आपल्या हृदयांत बळ आयिल्ले परी भोगलें आनी ताणें आशिल्ले परी उपास करूंक ताका साध्य जालें. सुमार 585 वर्सा एल्युथेरियसान रोमांतल्या आंध्रूच्या कोवेंतांत तो मरण पावलो. नियाळ आपल्या मरणा उपरांत पवित्र सभेन आपलें प्रतिरूप क्रुसिफिक्साचेर दिवचें म्हूण ताणें कुशी व्हेली. ताची भोव नालिसायेची स्थिती आमकां दिसून येवच्याक. पूण कित्याक म्हळ्यार खालतेपणाचें मोल कितें आनी ताचे विरोध पातकाचो अपराध कितलो म्हणलो तो जाणा साव. Jebage vontazuze Deu maiecia poti Sărgincia sobit fula Podvedar sheroti Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Ye bage vonta zuze Krista poskya bapa Ratan tacha sodailia Zatum bapai bokta Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Ye bage vonta zuze Deu kutmacha danya Visnardeni besawa Wantun dartu amka Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Zuzeba papautumaka Mogar putasove Amquar mori आशीर्वादेवामका भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.